वास्तविकता जाणून घेवपा खातीर लोकांनी आनी खासा करून पालकांनी आपल्या भुरग्यांक घेवन द केरला स्टोरी सिनेमा पळोवपाचें आवाहन केलें. हो सिनेमा आकांतवादा विशींची सत्य परिस्थिती दाखयता. सान भुरग्यांक मन परिवर्तीत करून आकांतवादांत हाडप ह्या सारकिल्ल्यो गजाली वाडपाक लागल्यात आनी ताचेर आळो घालपाक जाय. हो सिनेमा जरी कर मुक्त नासलो तरी लोकांनी हो मुजरत पळोवचो अशें मुख्यमंत्र्यान द केरला स्टोरी सिनेमा पळयल्या उपरांत सांगलें. अखिल गोय आदिवासी खेळा महोत्सवाचो शुक्रारा समारोप सुवाळो जालो. हे वेळार मुखेल सोयरे म्हणून उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर तशेंच आमदार आंतोन वाज हांणी ह्या सुवाळ्याक हाजिरी लायली. हे वेळार खेळगड्यांचे मंत्री शिरोडकरान भरभरून कौतुक केलें. तशेंच 8वो महोत्सव हो आतां मेरेनचो सगळ्यांत बरो महोत्सव आसा अशें ह्या वेळार मंत्र्यान म्हणलें. शेनवारा सकाळच्यान सोल्ला घाटाचेर येरादारीची बरीच गतमुड्डी जाल्ली. पावलो बस आनी एक ट्रक वाटेर बिगडिल्ल्या कारणान गाडयो हळूहळू सुटप चालू आशिल्ले. तातूंत चडशा व्हडल्या गाडयांचो आस्पाव आशिल्ल्या कारणान गाडयो सुटपाक कळाव जातालो. ताका लागून सकाळच्यानूच सोल्ला घाटाचेर येरादारी आडखून पडिल्ली पळोवपाक मेळ्ळी. शेनवारा सकाळच्यान सोल्ला घाटाचेर येरादारीची बरीच गचमुड्डी जाल्ली. पावलो बस आनी एक ट्रक वाटेर बिगडिल्ल्या कारणान गाडयो हळूहळू सुटप चालू आशिल्ले. तातूंत चडशा व्हडल्या गाडयांचो आस्पाव आशिल्ल्या कारणान गाडयो सुटपाक कळाव जातालो. ताकाच लागून सकाळच्यानूच सोल्ला घाटाचेर येरादारी आडखून पडिल्ली पळोवपाक मेळ्ळी. गोयच्या वैजकी महाविद्यालयातल्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमां खातीर अनुसूचित जातींक 2%, अनुसूचित जमातींक 12% आनी ओबीसी खातीर 27% आरक्षण चालीक लावपाचो निर्णय घेतला. गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांत 40% सुवाती राखून दवरपाची अधिसुचोवणी सरकारान काडल्या. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांत आरक्षण दिवपाचो प्रस्ताव सरकारी मान्यताय मेळोवपा खातीर भलायकी खात्याक धाडपाचो आदेश सरकारान जीएमसीच्या डिनाक दिला. ह्या आरक्षणा खातीर रोस्टर समाज कल्याण खातें तयार करतले. भलायकी सचिवाच्या अध्यक्षतेखाला तज्ञ समितीन ॲडव्होकेट जनरलाचो सल्लो घेवन संबंदीत आरक्षणाची शिफारस केली. गोंयांत 12% राजकीय आरक्षण दिवचे ही मागणी पुराय जावचे खातीर फाटली कितलीशींच वर्सां आमी प्रयत्न करतात अशें म्हणीत उटा संघटनेचो अध्यक्ष प्रकाश वेळीप हाणें गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या पदव्युत्तर शिक्षणाचें आरक्षण मान्य जाल्ले खातीर खोस परगटायली. राजकीय आरक्षणा विशींचें निवेदन आमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तशेंच राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांकांय भेटयलां. देखून आमची ही मागणी बेगोबेग पुराय जातली असो विश्वास लेगीत प्रकाश वेळीप हांणी ह्या वेळार उक्तायलो.
अनुसूचित जात जमात आणि हेर मागासवर्गीयांक वैजकी क्षेत्रात आरक्षणाच्या निर्णयाक उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर आणि खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी मुख्यमंत्र्याच्या ह्या निर्णयाक येवकार दिला। 41% मेळिल्ल्या आरक्षणाचो भुरग्यांक मुजरत फायदो जातलो आणि भुरगे MD मेरेन लेगीत आपले शिक्षण पुराय करपाक पावतले अशी खात्री हे वेळार खेळा मंत्र्यान उक्तायली। अनुसूचित जात जमात आणि हेर मागासवर्गीयांक वैजकी क्षेत्रात आरक्षणाच्या निर्णयाक उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर आणि खेळा मंत्री गोविंद गावडे आणि मुख्यमंत्र्यांच्या ह्या निर्णयाक येवकार दिला। 41% मेळिल्ल्या आरक्षणाचो भुरग्यांक मुजरत फायदो जातलो आणि भुरगे MD मेरेन लेगीत आपले शिक्षण पुराय करपाक पावतले अशी खात्री लेगीत खेळा मंत्र्यान ह्या वेळार उक्तायली। गोंयांत वाडपी ड्रग्साची प्रकरणां प्रत्येका खातीर चिंतेचो विशय जावन आसा। हो प्रश्न सोडोवप फक्त पंचायत किंवा आमदाराची जबाबदारी न्हय तर प्रत्येक नागरिकांची ही जबाबदारी आसा। शिवोलेत वाडपी ड्रग्साच्या गजालींचेर विचारिल्ल्या प्रश्नांक जाप दितना दिलायला लोबो उलयतली। गोंयांत वाडपी ड्रग्साची प्रकरणां प्रत्येका खातीर चिंतेचो विशय जावन आसा। हो प्रश्न सोडोवप फक्त पंचायत किंवा आमदाराची जबाबदारी न्हय तर प्रत्येक नागरिकांची ही जबाबदारी आसा। शिवोलेत वाडपी ड्रग्साच्या गजालींचेर विचारिल्ल्या प्रश्नांक जाप दितना दिलायला लोबो उलयतली। PDSA वरवीं मेळपी सामके उण्या दर्जाच्या अन्नधान्य आणि तांदूळ वितरणाविशीं मुख्य सचिव पुनीत गोयल हांकां गोवा फॉरवर्ड पक्षान पत्र बरयलां अशी माहिती गोवा फॉरवर्डाचो सरचिटणीस दुर्गादास कामत हांणी दिली। हांचेर बेगोबेग कारवाय जावची आनी हो किड्यांनी भरिल्लो तांदूळ बेगोबेग बदलून दिवचो अशी मागणी पक्षान ह्या पत्रा वरवीं केल्ल्याचें कामत हांणी सांगलें। तशेंच सोसायटींच्या मालकांक तेंको दिवचो अशी मागणी पक्षान ह्या वेळार केल्या। शुक्रारा फोंडें उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या कार्यालयांत बेकायदेशीर भंगार अड्ड्याविशीं सुनावणी जाली। कवळें वाठारांत चलपी सगळे भंगार अड्डे बेकायदेशीर आसात अशी कागाळ पंचायत वांगड्यांनी उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या कार्यालयांत केल्ली। ह्या सुनावणे वेळार 18 मेक भंगार अड्ड्यांनी रीतसर परवाने घेतल्यात तांची प्रत सादर करची असो आदेश उपजिल्लोधिकाऱ्यान दिला। इतले मजगतीं मामलेदारांनी कवळे सद्याक आशिल्ले भंगार अड्डे पावसा पयलीं दुसऱ्या थळांक व्हरचे असो आदेश काडला। फाटल्या कांय दिसां सावन काँग्रेसीन धरून आशिल्ल्या उदकाच्या टँकर स्कॅमा वयल्यान काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची भेट घेवन ताचे मुखार ही समस्या मांडली। ही समस्या सांगल्या उपरांत मुख्यमंत्र्यांक ज्यो कांय गजाली खबर आसपाक जाय त्यो खबर नाशिल्ल्याचें काँग्रेस फुडाऱ्यांच्या लक्षांत आयलें। हो प्रश्न फुडल्या 8 दिसां भितर सुटावो करपाची विनवणी काँग्रेसीन ह्या वेळार मुख्यमंत्र्यांक कडेन केल्या। मजगतीं स्टेनलेस स्टीलाच्या टँकराचो वापर करपाची सरकारान सुचोवणी काडल्या। तशेंच ज्या टँकरां कडेन भौशीक बांदकाम खात्याचें प्रमाणपत्र आसा तांकांच पिवपाच्या उदकाची पुरवण करपाक मान्यताय आसा। जे बेकायदेशीर तरेन उदकाची पुरवण करतात तांचेर कारवाय करून तांकां तालाव घालपाचोय सरकाराचो निर्णय जाल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलें।
आयच्या तरणाट्यांमदीं राष्ट्रीय भावना निर्माण जावपाक जाय. मेळिल्ले संदीचो लाव घेवन तरणाट्यांनी विश्वगुरू जावपाचें देशाचें सपन पुराय करचें अशें मत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलें. दिवचले आयोजीत केल्ल्या युवा उत्सवांत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उलयताले. नेहरू युवा केंद्राच्या जोड पालवान नारायण झांटये कॉलेजीन हो उत्सव आयोजीत केल्लो. ह्या वेळार केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, नेहरू युवा केंद्राचे उपसंचालक कालिदास घाटोळ, प्राचार्य राजेंद्र कुमार जुवेकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. सांगेच्या वरुण बेवरेज ह्या पेप्सी शीतपेय कंपनीच्या कामगारांनी फाटले 15 दीस आपल्यो वेगवेगळ्यो मागण्यो घेवन कंपनीच्या गेटी भायर धरणे धरलां. मात कंपनी कडल्यान कसलोच प्रतिसाद मेळनाशिल्ल्या कारणान कामगारांक पिकासांव जाला. तशेंच कामगारांक त्रास दिवप, तांची बदली करप, करूंक नाशिल्ले गुन्यांव नोंद करप हे प्रकार वाडिल्ल्या कारणान ह्या कामगारांनी सांग्यार शुक्रारा रॅलीचें आयोजन केल्लें. मात पुलिशेन ह्या रॅलीक परवानो दिवंक नाशिल्ल्या कारणान कामगार बेजार जाले. वेल्हा गोवाच्या उदीर वाड्यार रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचो फुडारी आनी सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान रस्तो आनी नाल्याच्या बांदकामाचो बुन्यादी फातर घालो. हें काम बरीच वर्सां जालीं आडकून पडिल्लें आनी पावसा दिसांनी उदक भरतालें, देखून लोकांक त्रास जातालो. लोकांची बरोच तेंप हांगा रस्तो तशेंच नालो बांदपाची मागणी आशिल्ली, देखून हें काम हातांत घेतलें अशें ह्या वेळार विरेश बोरकारान सांगलें. बेकायदेशीर बांदकामांक कशीच माफी ना. बेकायदेशीर बांदकामांचेर पंचायतीन कारवाय करपाकूच जाय अशें शिवोलचे आमदार डिलायला लोबोन सांगलें. शिवोले बाजारांतल्या भौशीक संडासाच्या उक्तावण सुवाळ्या उपरांत ती उलयताली. बेकायदेशीर बांदकामांक कशीच माफी ना. बेकायदेशीर बांदकामांचेर पंचायतीन कारवाय करपाकूच जाय अशें शिवोलचे आमदार डिलायला लोबोन सांगलें. शिवोले बाजारांतल्या भौशीक संडासाच्या उक्तावण सुवाळ्या उपरांत ती उलयताली. म्हापशा नगरपालिका कार्यालयांतल्यो फायली ना जावपाक लागल्यात. सुमार 120 फायली अचकीत ना जाल्यात. हाचे भायर कांय नगरसेवक परवानगी खातीर पालिकेंत येवपी फायली घरा व्हरतात. हे कायदेशीर आसा काय असो प्रश्न संजय बर्डे हांणी उपरासलो. म्हापशा नगरपालिकेचें वेवस्थापन सारकें ना अशेंय ताचें म्हणणें आसा.
बेकायदेशीर दुकानां आड कडक कारवाय करपाचें सत्र म्हापशा नगरपालिकेन सेगीत दुसऱ्या राती उसरा मेरेन लेगीत सुरूच दवरिल्लें. म्हापशा शार बेकायदेशीरपणा सावन मुक्त करपाक म्हापशा नगरपालिका ही मोहीम यान फुडें लेगीत सुरूच दवरतले अशी माहिती ह्या वेळार म्हापशा नगरपालिकेची नगराध्यक्षा प्रिया मिशाळ हिणी दिली. गोयच्या लोकसंख्ये परस चड गाडयो सध्या राज्यांत आसा अशें विधान वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी केलां. गाडयांचें प्रमाण उणें जावपाक जाय तशेंच पर्यावरणपूरक गाडयांचो उपेग जावपाक जाय अशें मत ढवळीकार हांणी उक्तायलें. फोंड्या रोटरी क्लबा वतीन पिंक ई रिक्षा दिवपाच्या कार्यावळीत ते मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उलयताले. फोंडेच्या सीमा रामनाथकार ह्या अनाथ चलयेक उपजिविकेचें साधन म्हूण रोटरी क्लबान ही रिक्षा दिल्या. कर्नाटक वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर पत्रादेवी चॅकपोस्टाचेर सध्या बेकायदेशीर रितीन बनावटी सोऱ्याची तस्करी करप चालू आशिल्ल्यान शुक्रारा अबकारी खात्यान एका ट्रकाची झडती घेवन सुमार 22 लाखांचो सोरो जप्त केलो. अबकारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी ट्रका सयत हो सगळो माल जप्त केलो. ही कारवाय पेडणे अबकारी कार्यालयाचे निरीक्षक कमलेश माजीक हांच्या फुडारपणाखाला केली. शुक्रारा अणजुण दर्यावेळेर न्हावपाक आयिल्ल्या कर्नाटकाच्या एका पर्यटकाक उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी वाटायलो. 33 वर्सां पिरायेचो आल्विन डिसूजा हो मूळ कर्नाटकाचो. अणजुण दर्यावेळेर न्हावपाक आयिल्ले कडेन ताचो पांय शिमिटाच्या ब्लॉका मदीं सांपडलो. खूब वेळ ताणें आपल्या परीन आपलो पांय सोडोवपाचो यत्न केलो, मात कितेंय केल्यार पांय मेकळो जायना तें पळोवन थंयच्यान पासार जावपी लोकांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें. उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी तशी मजत करपाक घडणुकथळार धांव मारली आनी ताचो पांय मेकळो करून ताचो जीव वाटायलो. मांद्रे मतदारसंघातले लोक अजून मेरेन उदका खातीर वळवळे काडटात. सगळ्या घरांक नळाची जोडणी आसून लेगीत नळाक उदक येना. वेंचणुके वेळार उदक आनी लायटीचो प्रश्न सुटावे करतलो अशें आश्वासन थळावो आमदार जीत आरोलकार हांणी दिल्लें. आपल्या मतदारसंघात उदरगत करपाचेर भर दिवंक नाशिल्ल्यान संजय कोले हांणी आमदाराचेर उतरांचे फार पेटयले.
चिखली बे तशेंच सांकवाळ बेचेर व्हडा प्रमाणात मेदी ऑयस्टराचे बी परत रुजला ना नपयत जायत चलिल्ले मरीन लायफांतले हे बी उरचे म्हणून तांचे संवर्धन करपाची सूचना सरकारान ह्या वाठारांत फलक लावन केल्या. मात इतले आसून लेगीत त्यो रुचीक लागतात म्हूण बेकायदेशीरपणान हे ऑयस्टर काडून व्हरपाचें प्रमाण वाडलां. लोकांनी अशें करचें न्ही अशी मागणी चिखली बायो क्रुसेडर्सचो वांगडी सिरिल फेर्नांडीस हांणी केल्या. गोंयचे 99% तरी लोक रस्त्यार रावनात असो विश्वास मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान उक्तायला. गोंयचो हॅपिनेस इंडेक्स लेगीत उंचेल्या पावंड्यार आसा अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां. सारस्वत एज्युकेशन सोसायटीच्या श्रीधरा काकुलो कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड मॅनेजमेंट स्टडीज म्हापशा गोंयच्या सहकार्यान जीवन आनंद संस्था आनी शारांत रस्त्यार रावपी लोकांच्या प्रश्नांचेर राष्ट्रीय परिशदेचें उक्तावण केल्लें. ह्या वेळार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत मुखेल सोयरोय नात्यान उलयतले. सांगे वाठारांत 4 म्हयन्यां पयलीं अनिता फर्नांडीस हे बायलेचेर गाडयेचें प्रशिक्षण घेतना अचकीत झाड पडून मरण आयिल्लें. ताका लागून मामलेदार उपजिल्लो अधिकारी आनी मंत्री हांच्यांनी बसका घेवन रस्त्या कुशीक आशिल्लीं झाडां कातरपाचो निर्णय घेतिल्लो. पूण 1.5 म्हयनो जावन लेगीत झाडां कातरूंक नाशिल्ल्यान नगरसेवक मॅश्यू डिकॉस्टा हांणी जिल्लोधिकाऱ्याक निवेदन भेटयलां. हे निवेदनांत रस्त्या कुशीक आशिल्लीं व्हडलीं झाडां कापपाची मागणी केल्या. सांताक्रूजची उदरगत उरली कडेक मात आदलो मंत्री फ्रांसीस सिल्वेर आनी आतांचो आमदार विरेश बोरकाराची झगडीच नेटान चालू आसात अशें म्हणीत आम आदमी पक्षाचो फुडारी रामराव वाघान तिडक उक्तायली. लोकांनी विरेश बोरकाराक वेंचून हाडला जाल्यार तांकां सिल्वेरान थोडो वेळ दिवपाक जाय. आम आदमी पक्षानूय जाय तेन्ना गजालींक विरोध केला पूण दर गजालीचेर बोट दवरप बरें न्हय अशें वाघ हांणी ह्या वेळार म्हणलें. मोर्जे टेंबेवाड्या वयल्या दर्यादेगेर रेवेचे दोंगर कापून पर्यटन खात्या अंतर्गत बाग बांदपाची थारायल्या. ते खातीर थळाव्या नुस्तेकारांक आनी शेक वेवसायिकांक दर्यादेगेर घाल्ल्यो खोपी काडपाक लायल्या. देखून थळाव्या नुस्तेकारांनी तिडक उक्तायल्या. दर्यादेगे वयले दोंगर कापून बाग बांदली जाल्यार पावसांत हुंवार येवन गांवांत उदक भरतलें अशी भिरांत थळाव्या लोकांनी उक्तायल्या. देखून रेवेचे दोंगर कापून बाग बांदची न्हय अशी मागणी लेगीत थळाव्यांनी ह्या वेळार केल्या.